खांब्यार शॉक लागून मोले 70चो चंद्रू गांवकार लायनमॅन सोंपलो। व्हिडिओन दिसता ते प्रमाण तो खांब्यार चालू लायनीक दसलो। लायन हेल्पर सर्वेश गांवकार जखमी म्हूण म्हायती मेळटा। कांय दिसा पयलीं दिवचले वाठारान अशीच घडणूक घडिल्ली। तेन्ना 20 खात्यान सेफ्टी किट घालून विजेच्या खांब्यार चढचें म्हूण निर्देश दिल्लो। सोपिल्ल्याच्या आंगार मात असलें कांय दिसलें ना। सर आयज होंडा 70 हांगासर तुमचो लायनमॅन एक एक्सिडेंटली डेथ जाल्लो। अत्यंत दुःखद घटना। हांव त्या सगळ्या फॅमिलीच्या हातूंत दुःखांत सहभागी आसा। दिस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू एज फार एज लायफ इज कन्सर्न। आणि जो स्टाफ असो मरता ताची प्रामाणीकपणे इन्क्वायरी करपाक लायल्या कित्याक जालें तें। आणि ही इन्क्वायरी कारण तें जंक्शन आसा, 4 लायनी आयल्या थंय आणि हांवें तें पळयलां स्वता। म्हणजे इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर, सुपरिटेंडिंग इंजिनियर सद्या म्हापशा हॉस्पिटलांत हाडलेलो आसा ताका। आनी त्या नंतर तें सगळें जाले नंतर त्याची फूल इन्क्वायरी जातली आणि इन्क्वायरी रिपोर्ट कितें येता त्या प्रमाणे आय विल एक्ट। पावसाचे जावं रातचे जावं लायनमॅन लायटीच्या खांब्यांचेर ट्रान्सफॉर्मराचेर काम करतात आणि आमकां सेवा दितात। पूण सरकाराची कितें जबाबदारी आशिल्ली? सरकाराची जबाबदारी आशिल्ली तांकां सेफ्टी मेजर्स, तांकां सेफ्टी कितें दिवपाक जाय आशिल्लें। आज पहिला बीजेपी सरकार व्हडले इव्हेंट करता इन क्रोर्स। ज्या पद्दतीन तांकां हॉस्पिटलांत व्हरून ट्रिटमेंट घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तांकां चंद्र गांवकर जो आहा ताका ऑलरेडी डेड म्हणून डिक्लेअर केला आनी सूर्यकांत गांवकर ह्याका ट्रिटमेंटाक लागून सद्या बांबोळे हांगासर व्हेल्ले आहा। ज्या स्थळासून बांबोळेच्या ज्या स्थळासून सांखळे तांकां व्हेल्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरासून काही प्रमाणात त्यांच्या जे गांवांतले लोक आणि काही ठरावीक नेते जे आहात थंयसर सांखळेन तेंच्यांनी थोडाफार गोंधळ घातलो। कारण त्या प्रमाणे माहिती मेळटा की जुनियर इंजिनियर जे आशिल्ले ते थंय नासले आणि ठरावीक जे कोण इंजिनियर थंय जाय आशिल्ले ते नासले कारणान कोणाच्या निरीक्षणा खाली ती काम चल्लां। ह्या बाबतींत निश्काळजीचो खंय ना खंय तरी प्रश्न निर्माण जालो म्हणून बोवाळ जाल्लो आणि जबाबदारीचो आणि घटना कशा प्रमाणे कित्याक लागून जाली ह्या बाबतींत सांखळे हेल्थ डिपार्टमेंटान ही कांय तरी बोवाळ जाल्लो आणि ह्या हेतूसून पोलीस आणि ज्युनियर इंजिनियर त्याच बरोबर थळावे जे अधिकारी आणि इंजिनियर आहात ते पावले सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न केलो। सॉर्ट आउट करून हांगातले जे त्याची बॉडी जी आहा चंद्रू ती बांबोळे पोस्टमॉर्टमाक फुडें व्हेला आणि त्याच नंतर ट्रिटमेंटा खातीर दुसरो जो सूर्यकांत गांवकर तेकाय व्हेला। पण एक प्रश्न स्थानिका करून ते जागेर जाता की ह्या प्रकारची जेन्ना दुसरें काम जाता तेन्ना कोणाकूय कल्पना दिल्ली वयता का ना। दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या लोकां कडेन जनरेटर आसा ते जनरेटरांक इन्फॉर्मेशन केल्लें वयता की ना। कारण आतां लग्नाचे दीस आहा, कोण इन्फॉर्मेशन करता कोण ना। त्याच दुसरे हितून स्थानीक जेन्ना विचार करता की जेन्ना असले लायटीचें काम करतना जबाबदारीचो मनीस कोण आसता हेय प्रश्न निर्माण जाल्ला। फाटल्या फावटी मुळगांव हांगासर हीच घटना आदारीत धरली वयता की जनरेटराचे रिवर्स येवन एक मनीस जागेचेर मरण आयलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।